नमस्कारो. हांव श्रीमती चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयचे आमगेले योग संवाद कार्यक्रमांक श्री पतंजली योगपीठाचे योग शिक्षक श्री जी गोविंदराय प्रभू आमगेल संगत आसती. गोविंदराय माम, तुमकां आत्मीय स्वागत. नमस्कार. आता आम्ही गोविंद मामाले एक किरो परिचय घेऊया. श्री जी गोविंदराय प्रभू हांगेर जल्म मंगळूरांत जाल्ले आनी शिक्षण मंगळूराचे BM हायस्कूल आनी कॅनरा कॉलेजांतू जाल्ले. 1995 सिंडिकेट बँकांतू कामां लागल्यांची आनी 1979 इसवींतू कर्नाटक बँकांतू ऑफिसर जावन मेळ्ळेंती. त्यांनी कर्नाटक आनी केरळा राज्याचे साभार गांवांतू काम केलेलं आसा. 2004 इसवींतू हरिद्वारांतू योग गुरू बाबा रामदेव आनी बालकृष्ण गुरुजी लगी योग तरबेती घेवन मंगळूर आनी इतर गांवांतू साभार शिबीर करून हजारो लोकांक योग तरबेती दिल्या. कर्नाटक बँक आनी विजया बँकाचे स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेजांत योग तरबेती दिता आशिल्लेंचे. निवृत्ती उपरांत कर्नाटक फिशरीज कॉलेज आनी नळंदा शाळेंतू योगा शिकयता आसती. बायल गीताजी प्रभू आनी लग्ना उपरांतू विदेशांत वास करून आसचे. दोनी चलये चेडवाले सुखी संवसार आशिल्ले गोविंद माम, तुमकां परत एक वेळा कार्यक्रमाक स्वागत. गोविंद मामा, तुमगेले जिवनांतू योग प्रवासो केदान आरंभ जाल्ले. तुमकां योगांतू आसक्ती आनी प्रेरणा कशी मेळ्ळी? प्रथम जावन हे विश्व कोंकणी केंद्राचे हे सुद्दिवाहिनींतू वीक्षक जावन पळयता आशिल्ल्यांक हांव तांकां म्हगेले प्रितीच्यो आनी आत्मीय नमस्कार सांगता आसा. आतां तुमी निमगेले प्रश्नाचें उत्तर म्हाका योग करचेक आसक्त कशी येयली म्हण बदल जावन सांगचें म्हणून जाल्यार सांतपणांत कोणूची आमी आमगेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवकांत आशिल्लेच त्या कार्यक्रमा परवा आशिल्लेच ते ताजे निमती मात मस्त एक उत्सव आशिल्लो. जाल्यार एक पाटी विद्यार्जन जाले नंतर कामां मेळ्ळे नंतर मागीर तुमकां गोतूस काम मेळ्ळे नंतर सकाळ तुकून सांजे ते कामां जाता आनी हांव चिके आमी कर्नाटका सोडून भायर आशिल्लो चड आनी भायर वताना मिगेल बायलकी चेडवांक परत घेवन आशिल्लो आनी मॅनेजर जावन काम करचें म्हळ्यार तुमकां गोतूस सकाळ तुकून रात्री ते काम करचें जाता तशी योगाचे विशय पुरो तेन्ना विसरून गेले. सादारण एक 20-25 वर्सां भायर आशिल्लो ताचेर एक विसरून गेले म्हूण म्हणत जाल्यार एक अडचण आशिल्लें आनी ते म्हगेले प्रोफेशनांतू कशें म्हळ्यार मस्त एक्टिव जावन आसो काय तेंची पूर जाता तशी ते जाल्यार ऑल ऑफ ए सडन 2001 म्हाका मंगळूरा ट्रान्सफर जालें. ते ट्रान्सफर खंय जालें म्हळ्यार आमगेल्या हेड ऑफिसार ट्रान्सफर जालें. आतां ब्रांच म्हणले नंतर ते कस्टमर परत ताची तांगे संवाद पळय करची आनी एक्टिव जावन आसता. जाल्यार एक पळय हेड ऑफिसार दिताना सडन आमकां कशें म्हळ्यार आमी कल्चर एक बदलावण येयली. तेन्ना एक नमन्याचे मात मनांत एक कसं कांय काम ना, एक खाली डेस्क आनी म्हगेले पेपर आनी कंप्युटर इतलेची नाचे मन ताका हें जालें त्या इश्ट जाता आसा. तेन्ना मागीर म्हगेलें नवें घर बांदिता आशिल्लें तेन्ना तें घर बांदिताना थंय एक चिके प्रॉब्लेम जालें म्हळ्यार हांव एक पडलो थंय. तशें जाताना एक सादारण एक 2-3 म्हयने घरा भितर आशिल्लो घरा भितर आशिल्लो. म्हगेलो एकलो फ्रेंड बँकाचो आशिल्लो येयलो आनी तुका चिकेक आपस एक्टिविटी येवंक म्हण जाल्यार म्हाका गोत्त आशिल्लो मागीर योग छान म्हळ्यार म्हळ्यार तूं कशें सांगता म्हळ्यार आमी चटवटीक आसता आमगे जाल्यार योगा निमती तुका एक उल्हास येता म्हूण म्हणटास न्हू तें कशें तें म्हगेलें स्वता अनुभव म्हणालो तो. तेन्ना हांव ताणें म्हाका सांगलें की अशी शंकर भट म्हणून एकलो आसा तो क्लास करता आसा तूं थंय वच. तो फस्ट हांव एक योगा म्हणून शिकिलो ते शंकर भट गुरू लागीं शंकर गुरू म्हणून तागेलो शिकलो.
ताणें म्हगेली अभिरुची पळोवन ताका बारीक खुशी जाली आनी प्रत्येक शिबिरा वेळार हांव एक शिबीर अटेंड केलेलें. तर ताणें करचे शिबिराक म्हाका तो आपयत आशिल्लें आनी म्हगेले कडेन ते वेदिके वयले करयत आशिल्लो. तशी म्हाका ताजेर आनीक मस्त उत्साह आयलो योगा वयली. तशी ते योगाचे एक अनुभव आनी ताची एक अभिरुची म्हगेली चडली म्हणत. जाल्यार आतां एज ए बँकर तुमकां मागीर योगाचे वयर शिक्षण दिवचे आसक्ती कशें येयली? हां, कितें म्हळ्यार कसले एक अनुभव आसा पळय मेळ्ळा म्हाका. तो अनुभव भारी सुलाभार मेळ्ळा. योग म्हळ्यार ताका तुगेले कसं तें कसले करचे ना ते विशय थंय दोन दिवंक म्हूण ना. आनी एक ಸ್ವಲ್ಪ एक गुरू लागीं शिकल्यार जालें मागीर तुमी तुमगेल्या घरल्यान तो आरामाक करी येता. तशी एक सुलभ विधानान एक तुका एक शक्ती मेळचे, आंतरीक शक्ती मेळ्ळा. ही एक शक्ती मेळचे आनी केन्नाय उल्हास मन जावन आसचे आनी कसं एक एक्टिविटी भारी एक्टीव जावन आसताची. काम करया म्हण दिसता. असल पुरा एक्चुअली म्हगेले स्वता अनुभव म्हगेले एक 4 सहउद्योगीक संचान जे म्हणलें एक अभिप्राय येयलो. तेशी वचून आमगेले बँकाचे स्टाफ ट्रेनींग कॉलेजान तो आमगेलो जी वर्क आशिल्लो दामोदर कामत म्हण तांणी जनरल मॅनेजर जावन फुडें विंगड बँका आशिल्ल्याची तांणी ट्रेनींग कॉलेजा प्रिंसिपल जावन आयल्याची. तांणी म्हाका एक फावटी मेळ्ळें. ते कसं कोइन्सिडंट म्हाका गोतना. तांणी गेले गोविंद प्रभू तूं एक योगा शिकयत योगा लायक करून करता म्हूण आयकलां. स्टाफ ट्रेनींग योगा करयत पळय म्हण गेले ताणें. म्हाका तें जाय आशिल्लें. तर वय असं करयत सर जाल्यार म्हाका बँका वचचें आसता. बँका वचचें आसता कशें करया तूं सकाळीं हांव सकाळ तांकां सांगता आनी ते आमगेले करिक्युलम घालचें म्हूण जाल्यार दनपारां सादारण दनपार कशें म्हळ्यार सादारण आयले ट्रेनींग एटेंड करून आयले एक नमुन्याचें जेवण जालें नंतर तांचे कसं म्हणटाचें मद्दळ आसता तांकां एक एक्टीव करच्याक मिन्स हांव तुगेले बॉसा लागीं परमिशन घेवन एडवायस तुकून तूं हांगा घेवन क्लास कर तशें करता जायत येता म्हणलें. तेश तुकून आमगेले एक्चुअली ट्रेनींगान तूं आमगेले करिक्युलम ट्रेनींग प्रोग्रामान तो बँकिंगा उठोवची म्हणल्यार फाटी मनशाची योगा एक घालून सोडलें. ते 1 घंटो न्ही 2 घंटे 3 घंटो 2 घंटे तुकून 5 घंटे ते म्हळ्यार तितले विशय आसा. आनी हे सगळे भितर एक दीस मात करचें. एक 7 दिसा ट्रेनींग आसलें एक दनपारां 2 तुकून 5 फुल्ल ट्रेनींग 3 घंटो ट्रेनींग तशी सुरू केलें. तें जालें नंतर मागीर कसं कितें म्हळ्यार तांकां तांगेले सब्जेक्ट कंप्लीट करूं जायना ते म्हूण ते एक विशय येयलो. मागीर म्हळ्यार सकाळीं आनी कोणा इंट्रस्ट आसा तांकां पोवचें सकाळ 7 तुकून आमी 8 घंट्या करया म्हळ्यार ताका हांवें ओपयलो. हांव कसले म्हगे प्रायोरिटी योगा आमगेले जनाक योग शिकोवपाक योगा निमते एक उल्हास येता उत्साह येता मात्र न्ही आरोग्य खंडीत. आनी सकाळीं 7 to 8 म्हळ्यार पोट खाली आशिल्लें देखून तांकां योगा करचें लायक जाता. हें दनपार 2 घंटे म्हळ्यार जेवण बसताना कितले की सकाळ करूं जायना खाली तशी ते एक तोंदरे आसता. खरें सांगलें इतलें म्हळ्यार तुमी एक योगा गुरुजान आसा ते केन्ना कर का म्हणून तुमी सांगिल्लें तें 7 घंटे 8 घंटे करचें तें मागीर कसं केलें म्हळ्यार डेली करचें सुरू केलें. 7 घंटे 8 7 दिसात एक ट्रेनींग आसताली बँकान तूं 7 दिवस 7 to 8 घंटे सकाळीं 1 घंटो योगा करचें करूं सुरू केलें. तशी ते एक डेवलप जालें. तशीच हे कर्नाटका बँकान जालें. आमगेले प्रिंसिपाल दामोदर कामत विजया बँकान तूं लॅक्चर दिवचे वता आशिल्लो. थंय ताणें सांगलें की अशी आमी योगा दिवचा सुरू केला ट्रेनींग दिवच्या आसकला तेन्ना तें ताची एक कसं त्या योगा विशयान मस्त अभिरुची वाडल्या तेन्ना सगळे गांवांत पुरो. तेन्ना ह्यो विजया बँका सांगतना विजया बँका प्रिंसिपालान म्हाका फोन करून गेले अशी आमकां हितून एक क्लास कोड जाता म्हणून जाल्यार हांव थंय सकाळीं मात काडयता हांव बँका आशिल्लो आनी हांव डेली विजया बँका ट्रेनींग दिवच्याक हांव कर्नाटका बँकांत घेवचें जाय तशी सकाळ थंय स्टार्ट केलें आमी. सो हांगा ट्रेनींग ना तेन्ना विजया बँका ट्रेनींग आसता थंय करता. तशी एक नमुन्याचें कसं की म्हाका एक बारीक खुशी तांत इनवॉल्व जावच्याक तशी हांव विंगड सहउद्योगीक जेवप आनी हें सोडून आमगे सांजे रेग्युलर क्लासीस आसता तरबेती आसता ते शाक म्हणटा ताका योगान तो शाक म्हळ्यार तें बंद जायना शिबीर न्ही तें कंटिन्यूस जावन निरंतर जावन योगा शिकयता आमी तेच थंय शिकयत आशिल्लो
तेचे भारी एक योगाक मस्त हांवें समय दिलो. ताजे ती म्हगेले आनीकय म्हगेले आरोग्यांत वृद्धी जाली. पूण तशें कसलें सीख नाशिल्लें आनी योगा म्हणल्यार तें कांय अनारोग्य आशिल्लें न्ही तें एक एक्टिव्हनेस चटवटीक तूं बुडतांताली. योग तसलें एक दिता म्हणून तरी म्हाका आसक्ती आयिल्ली. आतां तुमगेन दृश्टेर योगा म्हळ्यार कसलें आनी योगीन कशी आसूं का? भारी लायक प्रश्न यो. योगा म्हणल्यार आमगेले सनातन धर्मांत की खंयची बुक्सान पराल आयकून बरयलां. योगा म्हळ्यार उठ जेवचें, इंग्लिशार युनिफिकेशन, युनायटींग म्हणून म्हणटा. जाल्यार मिगील प्रकार कोण योग करता तो एक शिस्तबद्ध जीवन करता. तो तागेलें आरोग्य लायकून वृद्धी करता आनी तागेलें मन केन्नाय चांग आसता अशी म्हगेलें म्हाका दिशिल्ली तशी. आनी तो चांग पळयता, चांग आयकुच्या वता, चांग उलयता. हे योगान साध्य आसा. हांव ताका एक म्हाका म्हगेलो अनुभवाची तें ताजेर सांगचें खुश भोंवता. तशीच योगी म्हळ्यार मस्तेन लेखताचे आजी काली. योगी म्हळ्यार ताणें रानां वच्यो का, एकाने हिमालय वच्यो का, एक कावी ड्रेस घाल का, खाड वड्डो का, केस सोड तशें परा. इवन म्हाकाय तशी फूड लेखता हांव बरें म्हण तशें न्ही. योगी म्हळ्यार कोण तागेले आहार विहार, आचार विचार संतुलन धरताचे, कंट्रोल करताचे. कोण तागेलें मनांत तो केन्नाय पवित्र दवरता. कोण तागेलें काम तांचे देवाल काम म्हूण करता तो योगी. तशी हे संवसारा भितर आसून हे पुरा आमी गूण वृद्धी करून घेवेत. हे साध्य आसा म्हणल्यार योग शिकयत, योग करता. तशी योगी म्हळ्यार तशी म्हगेलें मनांत. आतां तुमी 2004 इसवीन तूं बाबा रामदेव आमगेले हरिद्वारांत वचून थंय योग तरबेती घेतल्या म्हूण सांगलें. तांचे अनुभव तुमगेलो कशें आशिल्लो? एक्चुली 2004 हांव चिमकलो न्ही. हांव राजस्थान जयपुरांत 1996 पासून 2000 4 वर्सां आशिल्ली थंय मॅनेजर जावन आशिल्लो. तेन्ना एक पाटी रामदेव बाबा ट्रेनांत येयलो. तेन्ना तो पॉप्युलर ना. थंय ट्रेनर येवन ताणें एक 4 दिवस राबोवन एक देवस्थानांत थंय योगा शिबीर केलें. तेन्ना तागेलें एक गुर्त जल्मा. मागीर हांव थंय तुका मागीर ट्रान्सफर जालें. मागीर आपास ताचें कनेक्शन ना म्हाका. योगा जस्ट अटेंड केलें. तागेलें एक प्रवचन आशिल्लें आनी तातूंत भाग जालो. शिवाय योगाक तशें फिजिकल एक्सरसायज कसलें केलें ना. ताणें केलां हांवें करें तशी. मागीर थंय सोडून गेलें. जाल्यार 2000 हांगा मंगळूर आयले नंतर एक 2004 हांवें शंकर भटा लागीं सुरू केलें. 5, 6, 2, 3 वर्सां तागेलोट केलें. मागीर म्हगेले बँकांत वची एक सहोद्योगी सांगलें की हांगा पतंजली योगा समितीचे हरिद्वारांत हांगेलें एक क्लिनीक ओपन जाला. हांगा चिकित्सालय ओपन जाला. तशी डॉक्टर एकलोच थंय आनी ते कशी सिस्टम कसो म्हळ्यार प्रत्येक जिल्ल्यांत खंय ताका तशी सांगलें प्रत्येक जिल्ल्यांत एक चिकित्सालय आसा. हांगा कन्सल्टन्सी फ्री खंय अशी तशी तूं कोणाल योग शिकता आसा म्हणून गेलें. म्हणलें हांव शंकर भटा शिकयना पूण तागेलें आसा. मागीर हांव ताका खुद्द वचून मेळ्ळो. तेन्ना कळ्ळें की तांणी क्लासीस परा करताची मस्त केलें. हांव म्हणलें आमी गेले सावदीच्या रेडी आसा अशें करूं येता म्हणलें. तशी सांजे ताणें म्हाका एक क्लास हांगा ब्लूबेरी म्हणून एक बिल्डींग आसा BJ कापिलान थंय सोडून दिलें. थंय हांव क्लास करच्या सुरू केलें. तशी हांगा मंगळूर आयले नंतर तें संबंद वाडोवन गेलें. हरिद्वारांत तुमी हरिद्वारांत तांगेलोटू हांवें मेळ्ळे नंतर तांगेलोटू सुरेक एक ट्रेनींग दिवची एक कॅम्प केलें ताणें. तेन्ना हांव तांगेलोटू चमकलो आसा. आमी सदां एक 80 जाण आशिल्ले. ताणें वचून आमी पुराजीन थंय वचून ट्रेनींग घेतलें आनी तांत भितर पुराजीन सर्टिफिकेट मेळ्ळें. तेज्या नंतर कशें म्हळ्यार आमी क्लास करूं सुरू केलें नंतर आमगे क्लासान हे उचित क्लास हे फ्री हे क्लास परा फ्री. थंय कोण छंद करून करता एक 5-6 जाणांक सोदोवचें. आनी हांवची 2013 दिसता उडक आसना समोरची एक 12 जाणांक हांव घेवन जमकलो हरिद्वाराक चांग कोण करताल्यांक. आमी थंय वचून थंय 15 दीस राबोवन तें फ्री ते राबचें पुरो फ्री. आमी वच्चें पळयलां जाल्यार खाण जेवण राबचें पुरो फ्री ते. तशें 15 जाणांक थंय वचून ते 15 जाणांक टिचर ट्रेनींग बाबा रामदेवान दिलें. ताजे वाट हांव आशिल्लो
मागीर तांकां सर्टिफिकेट दिवे येयलें तशें तांणी परत आपस मंगळूर येवन ते क्लास करचे परत सुरू केले. तशें हरिद्वारात तूं वचून येवचेच आमी एक्चुली वर्सा एक फावट वचून येवेत आमी आमगेलें कसं तें रिहेबिलिटेशन कसं म्हणटा तें काम करयत आमी. जाल्यार हांव एक 4 फावटी चमकला हरिद्वारा वचून थंय बाबा रामदेवाला वचून आपस तें रिन्यू करचें परत करता आसत. आता तुम्ही सांगले तुम्ही फ्री योगा तरबेती दिताची म्हणून या फ्री योगा तरबेती दिवचे उद्देश कसले? म्हळ्यार एक्चुली योग शिकयताले आनी कशें आसा तांकां मस्त आश आसलें आनी मिगील प्रकार एक स्वस्त जेवण आसूं का स्वच्छ जेवण आसूं का आनी समृद्ध जेवण आसूं का ताका लागून जायत आसूं का अशें आसा म्हणून जाल्यार तो चंदू कोण शिकयताय म्हणून दिसता म्हाका. आनी ताका कसं आश आसलें देखून कसं दूड घेवचें काही वचना म्हणून हें कशें म्हळ्यार बाबा रामदेवान सांगलें आमकां तुमी फ्री जेवण शिकूं का जाल्यार तुमी फक्त दुरवताची. आतां आमी मस्त कडेन डॉक्टर ज्ञानेश्वरान मस्त क्लास केला 1000 वयर क्लास केला खंय ते म्हळ्यार सुर्ल्या वचचें बेळतंगडी वचचें सुब्रमण्य वचचें आनी एकडच्यान तुगेलें कोटा वचचें कोटेश्वरान तूं देवस्थान पर केला क्लास आसा. हांव बँक आसल्यार एक आमी कशें करता आशिल्लें म्हळ्यार संजे एक टॅक्सी की तांणी अरेंज करता आनी थंय वचचे नेक्स्ट डे क्लास करता आनी आपस टॅक्सीर रिटर्न येवचें. हें कशें म्हळ्यार हे पुरो फ्री करता आशिल्लें आमी जाल्यार आमी वच्चे आनी येवचे खर्च आसा पळय तें मात तुमी घेवं का म्हणून बाबा रामदेवान सांगलें. तें तुमी हातान घालप म्हणना तुमगेलो कितले खर्च करता ते तुमी घेवचे. तशी आमी फ्री जावन क्लास करताची जाल्यार पक्क न्ही कसले खर्च आसल्यार तांगेला घेवचे तशें आमी फ्री जावन वोन येवचे क्लास. आज एक जाल्यार आतां कोणीय एक एपार्टमेंट आसा आतां पयशे बारे म्हाका एक फोन आयलो मागीर आमी एक 10-15 जाणां कोट्ट करताची आमी हिंगा तूं येवन क्लास करताचे आमी कोणी जायत म्हणून म्हळ्यार येताचे आमी फ्री जावन क्लासीक येताचे सांग तशें परत आमी तसले योगा शिबीर करता आसत. आता तुम्ही विदेशात चमकलाल तुमगेले चेडवालांना तई एक 3 महिनो 6 महिने राबताचे त्या वेळार तई अशी कसं क्लास काढल्यालच की ते म्हाका बारीक कशें एक म्हगेले मालगर्दू बॉस्टन आशिल्ली तेन्ना आतां ती लंडन आसा थंय म्हगेले जेवेन म्हाका यो मेळिल्लें आसा तेन्ना हांव बँका आसा चड रज घेवचे एक म्हयनो रजारी चमकलो आसा तेन्ना मी जेवेन इंट्रस्ट घेवन तागेले कंपनीन सांगिल्लें आसा. तशी थंय एक इंट्रस्ट येवन ताणें एक 2-3 दीस क्लास करी म्हणून म्हणलें थंय क्लास केले कोणासाची इंग्लिशार केले इंग्लिशार क्लास करतना थंय खूश जेवण म्हाका म्हगेलो एक 200 इंट्रस्ट आजी की ते पाकिस्तानी मेळटा ते पाकिस्तानी जे आशिल्ले तांणी इंट्रस्ट घेतले तशी फॉरेनांत क्लास केलेले आसा. तशी लास्ट इयर हांव हांगा म्हगेले युकेन थंय एक म्हयनो आशिल्लो मागीर तेन्ना म्हगे सांदू कॅनडा आसा ते जमकलो थंय वता न्ही तेशीची RSS कनेक्शन आसता RSS कनेक्शन ते एक शिबिरान तूं रात्री जावते पुरा जेन्ना काम पळय जालें रात्री जावते ते रात्री 1-2 शिबिरां वचून ते एक चान्स मेळिल्लो आसा तेचे योगाचे प्रॅक्टीस केलेले आसता दाखोवन गेले. म्हळ्यार योग शिक्षक जावन आशिल्ल्यान खंय गेल्यार नुता बसचें जायना एक कसले कोणाक एक 4 जाणां शिकोया म्हळ्यार एक भितर एक आश आसता. बरें सांगलें बरें अशी आमकां आश आसता कसं कितें एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळल्यार मेळटना घेवया येता आनी 4 जाणांना आख्खो कसो योग कोर येता तांगेल कसले समस्या सांगून घेवन आख्खो कसलो कोर येता म्हणटाना तांकां 4 दिवस आमी शिकोवन एक सम कोरया म्हणून दिसता. तांचेर ती म्हाका एक विशय कळलो कसो म्हळ्यार योगा म्हळ्यार एक सब्जेक्ट आसा म्हळ्यार तें लायफ लाँग कंपेनियन म्हणून आतां एकलो इन्स्ट्रुमेंट गुर्त आसा ताका एज बार ना तशीच योगा तशीच ताका एक एज बार ना खंय चमकल्यार कितले प्रायज तें करूं येता शिकोवन दिवं येता करताले आनी करूं येता म्हणून एक विशय कळलो म्हाका हांव फायनल चमकलो पण ताका एक इंट्रस्ट आसा सगळी विश्वान ताजी एक इंट्रस्ट आसा. आतां स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेजान तुमी शिकयताना थंय एक वेळ आमगेले पशी वयले अधिकारी आमगेले अंत भितर आसताचे क्लासांत त्या वेळार कसले जो एक विशेष अनुभव जो जाल्लो की तुमकां तुमी निमगेले लायक जाले कसं म्हळ्यार एक बँक आसतना एक कसो म्हळ्यार आमगेले एक बॉस म्हणून एक आसता तो आमगेले डिपार्टमेंटान आतां विंगड केले तो बॉस म्हाका बॉस तो बँक जनरल मॅनेजर म्हणून तो बँका जनरल मॅनेजर शिवाय म्हाका मात्र न्ही. तशी आमगेले स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेजान तूं ते दामोदर कामत माम प्रिंसिपल जावन आसतना ताण येयले नंतर एक्झिक्युटीव ट्रेनिंग स्टार्ट केलें ताणें तो नॉलेज आसता
ताजे फुडें अप टू सिनियर मॅनेजर लेवल मात्र ट्रेनींग आशिल्लें. आणि नंतर ते जनरल मॅनेजर AGM DGM जनरल मॅनेजर इवन आमगेले MD ते ताणें ट्रेनींग दिलेलें आसा म्हाका तशें म्हाका. तशी हांगा सकाळी 7 to 8 एक्झिक्युटिव्ह ट्रेनींग म्हूण केलें फॉर योगा फॉर एक्झिक्युटिव्ह म्हूण केलें. तेन्ना लायक कोणी एकली DGM आसा लेडी DGM तिणें इतलें कोणी इंट्रोडक्शन दिलें की मिगेल स्वता अनुभव तिका हांव सांगिल्लें तें ती सांगलें. तेन्ना त्या मस्जनाक गुर्तू आसा म्हळें. आनी हांव कशी क्लास काडटा म्हाका म्हळें आमी ते योगा एक कुडांत आयले नंतर सुरेख मिगेल पक्के न्ही आनी व्हडले हाजेर आसता स्थानार आसता तांचे कसं म्हळें आजी तुमी हांव गुरू तुमी पुरा मिगेल विद्यार्थी ते एक मनोभावन दवर न्हू आतां मी ते शिकोवका मात्र हें मना वता बारीक चंदू करून ते सांगिल्लें आसा ते फॉलो केलेलें आसा. आनी ते क्लास जाले नंतर ते 3 की 4 दीस 3 दिसा क्लास आशिल्ले ते 3 दिसा नंतर एंडाक ते फीडबॅक दिवचे येताना इतलें चंद करून सांगलें म्हाका बद्दलचें मन भरून येयलें आनी असल हांव क्लास करता म्हूण दिसलें मारी खुशी जाली आमकां. आनी आजीकय केलो जाणे ते केलो एक्झिक्युटिव्ह आजी टॉप पोजिशनार आसाचे तांणी गुरू म्हूण आपयता आसलें इवन योगा गुरू ह्या पयची कालनी पयर म्हाका एक फोन आयलो ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಯೋಗ ಕಲ್ತ್ರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಇವತ್ತು DGM ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ತೂವೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಜಲ್ಲಕ್ಕೆ प्रमोशन म्हाका मेळ्ळें म्हाका जालें आय रियली एप्रिशिएट एंड कंग्रॅच्युलेट यू म्हणून. आता निवृत्तीनंतर प्रवृत्ती जावन तुम्ही योगाची चड उमेद घेवन शिकवच्या सुरू केलं. आता स्कुलांत वचून शिकयतना ते तांकां चेडवाले प्रतिक्रियांनी कशें आसा? हे तुमी सांगिल्ले क्वेश्चन हे प्रश्न बारी बरे आसा. एक म्हळ्यार आत्तां चेडवाक जे आसक्ती ಸ್ವಲ್ಪ उणी जाता आसा पुरायजनाक ಗೊತ್ತು. इत्याक म्हळ्यार आजी ಕೇಳುನಾ ಅವ एक ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಕೂಲಂತ एक ಸ್ಕೂಲ್ ಆಚೆ ನಿಮಗೆ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪಾಠ ಇದೆ ಅದು ಉಸಿರಾಟ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆಟ ಪಾಠ ಇದೆ ಉಸಿರಾಟ ಅದು ಹೇಳಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ನೀವು म्हणून सांगून दिलेलं असं. आणि एक स्कूल आणलेलं ना तो आम्ही साधारण रेग्युलर जाऊन क्लास करता आशिल्ले आमी ते जाल्या एक 2-3 क्लास जाले कडले केलो जे स्टुडंट आसा तांकां तांतू आसत ना तांणी कसं एक सांगताची येतानाच एक बँडेज बांदून येताची केलं जाता मत्त्या दुखी पट्टा दुखी म्हणटाची मागीर ನನಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ म्हणटाची आनी सायडा बसताची टीचर सांगता सर याद ನೀವು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು तांकां ते एन्जॉय आशिल्लें आनी बसताचे. हांकां जेव कशी जेव एक आसत हाडोवका कसं करचें म्हणून घरा वचून हें आलोचन करचें पूण एक्चुअली टोटल तूं इनवॉल्व जाता कसो करूं येता म्हणून सम हांकां सर एक पाय वताना योगींग जॉगिंग शिकोवका म्हळ्यार एक ಐಡಿ घालून नेक्स्ट डे सूर्य सांगचे ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯೋಗಿಂಗ್ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು म्हणून सूर्यಕ್ಕೆ सवूस पडचे ते बँडेज घालून पट्टा दुखी माथ्या दुखी म्हळ्यार पुरा इनवॉल्व जाता. ते चंद एक म्युजीक दवरचें आनी योगींग जॉगिंग म्हणटा बेल कडेनची एक बार एक्सरसायज करचे आसा आमगेल्यान ते चिके कसं वॉर्म अप एक्सरसायज ते करताना कसं की उमेद येता खुशी जाता. आनी ताणी टिचरां सांगता कसं ಇವತ್ತು ಯೋಗ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ तशें आमी चेडवांक ते एक आसक्ती तसो केलो टॅक्नीक यूज करपाची तशीची सनसान चेडून जाल्यार सनसान चेडून काणी सांगचे नांव कोण पळोवन बरें खुशी जाता तांकां. पूण योगा म्हणले नंतर ते एक पनिशमेंट म्हणून निश्चय ताका तांकां कशी तांगेली उमेद खंयची आसा ताका ते टच करून सोडल्यार म्हाका दिसता चेडूं पुरा इनवॉल्व जाताच म्हूण दिसता. आनी तांकां आतांच एक फावंडेशन घाली म्हणजे जाल्यार मुखार सांग तांगेलें आरोग्य मेमोरी पवर तांगे ग्रास्पिंग पवर आनी तांगेलें चलन वलन आनी कसो पळोवता वता. आनी तांकां सांगचें आसा की यू हॅव टू सी ओन्ली गुड यू हॅव टू हियर ओन्ली गुड यू स्पीक गुड बिकॉज where there is good there is God. खुशी येता चेडो असल सांगता खुशी येता आनी ते वय म्हणी लागताची आनी ते जाता तशें. आता स्कुलांत तूं म्हणटाना आता आमी योगा एक प्रदर्शन पंद्य जावन आमी शिकयनाचे जाल्यार तांचे भितर मस्त महत्व दिनाचे आमी जाल्यार आतां स्कुलांत तूं म्हणटाना तांकां विंगड स्कुलांत तूं प्रदर्शन दिवचें की तसो हें जाता ताका तें प्रदर्शन म्हणटाना अमके नमुन्यार कोरका आनी म्हूण आसता तशी तुमी ताका एक तरबेती दिवका पडटा की स्कुलांत बदल जावन सांगतले हांव फुडें ಸ್ವಲ್ಪ तसल करता आशिल्लो. म्हाका मागीर 2000
20-21 म्हाका एक सणाचे एक्सिडेंट जाले. ताजे नंतर आमचे म्हळ्यार कठीण अभ्यास करूं वचना. तेजे जाल्यार हांव आमगेले पतंजली योगा समितीचे दक्षिण कन्नड युनिटांत एक नवली क्रिया अग्निसार क्रिया म्हणून चिके टफ आसा चिके तेकाच वेळार हांवें प्लस येयलो. म्हाका खुशी जाय एक्चुली इवन पुराय आमगेलेची योगा शिक्षक अदमाडी म्हणून तशें असं पुरा शिकयत आशिल्लो हांव इनफॅक्ट. मागीर आतां हांव त्या राबयला ते तुमी सांगिल्लें म्हाकी चेडवांक आज कसले एक सब्जेक्ट सांगता ते कॉम्पिटिशन आज खंयच्या स्कुलान पयलें कॉम्पिटिशन जाल्यार हांव तांकां सांगचें आसा की हें कॉम्पिटिशन न्हय म्हूण कोणाकय एक तांगेले बेंडींग बरो लायक आसा मस्त फ्लेक्सिबल आसा तांकां हांव विचार करूं जाय देखून तांकां असल गुरू आतां देलंपाडी योगा आसा तो लायक शिकयता भारी लायक करून बेंडींग बरें शिकयता आनी क्लिश्टकर आसन बरें शिकयता. 1-2-3 स्टुडंट आमी थंय पेटयलेले आसा. इवन आमगेले पतंजली योगा समिती देखून आमी तांकां थंय पेटयलेलो आसा. ऑफकोर्स मागीर हरिद्वारा वचचें आनी येवचें म्हळ्यार तांकां कश्ट जाता स्टुडंटाक. ते हांगाच मंगळुरान तुमचें अरेंजमेंट केलेलें आसा. आनी कॉम्पिटिशन म्हूण तुमी माता घेवं नाकाची. योग म्हळ्यार तें एक आमगेले ओवरऑल इम्प्रुवमेंटा खातीर म्हूण मनावर येता तांकां. तशी केल्या जेन्ना कोण हुशार आसा तांणी कॉम्पिटिशनाकय वताची. आतां तुमी कॉलेजांत आनी शिकयताच आतांची युवजन कशें म्हळ्यार तांकां जिम्मा वच्चाक आशिल्लो तितलो आसक्ती योगा करच्यांत आसना. आतां सह्याद्री इंजिनियरींग कॉलेज आसच्या पुरो फिशरीज कॉलेज आसच्या पुरो जाल्यार थंय तुमी युवजनांक योगा ते कडेन आसक्ती हाडच्याक कसो योजन केल्ली? तेजे आतां सन्न चेडवांक कशें सांगपाची तशी जी चिक्के लायक काणी जे व्हड ते काणी सांगची की. आनी आमी इंजिनियरींग कॉलेजांत थंय शिबीर केलें ना आमकां एक एशीच आपयतात आनी तांगेले कसले एक विशेष प्रोग्राम आसतना एक हाजे खातीर उल्लोका म्हणून योगा विशय उल्लोका म्हणून आपयताची. मागीर ते 21 आमगेले विश्व योग दिनाचरण वेळार थंय आपयताची. आमी वांटून घेता ते डॉक्टर ते पुरो येता 21 मस्त कडेन येता. आमकां म्हाका एक 4-5 क्लास येता. एक दिसान फुल्ल आसता आमी योगा करपाची. तशी ते वचून सांगता आमी फिशरीज कॉलेजान सांगताची. फिशरीज कॉलेजांत तांची टिचर्सय इंट्रस्ट घेताची. स्टुडंटां सांगतात आनी सो एका क्लासांत म्हळ्यार पांय आमी असो योगा गुरू आपयता आसाची तुमी हितून भितर इनवॉल्व जावची तुमकां कसं जाता त्या प्रकारे करायचें म्हळ्यार आनी म्हळ्यार योगा म्हणल्यार कोणी जाणा कशें म्हळ्यार ह्या परब कश्ट आसा हय तसलें कसलें ना. हें भारी सुलभ जावन तुमी शिकयता. इनफॅक्ट हांवय सुरेख योगा म्हळ्यार तशी म्हणली केलें आनी सुरेखचे योगाचे एक्सपिरियन्स तशी आशिल्ली मगे जाल्यार हें बाबा रामदेवान शिकोवचे हे पतंजली योगा समितीचे म्हाका मस्त इजीशें दिसलें. त्या खातीर मस्त जेन्ना अट्रॅक्ट जाल्या. आज ह्यो व्हडल्यो संस्था सगळे आमगेले प्रपंचांत एक व्हडल्यो संस्था म्हळ्यार आज योगा केंद्र आसा म्हणून जाल्यार ते पतंजली योगा समिती. आतां तुमगेले योग जिवनांत घडलेले खंयचे एक अविस्मरणीय संगती कसली आसल्या सांगू येत? ते हे एक लायक पळयता म्हाका अविस्मरणीय दिसता. हांव आनी डॉक्टर ज्ञानेश्वर आमकां सुळ्या आपयलें. सुळ्या न्हय ते बेळतंगडी ते लैला म्हणून एक आसा थंय रामचंद्र देवस्थान आसा थंय आपयलेलें. तेन्ना ते थंय व्हडली कॅम्प केलेलो आसा. आमगेले ते शाख आसा हरीश पै म्हणून तो चलयता आसा. व्हडली क्लास त्या म्हाका दिसता 350 जाणां लागीं जेन आशिल्ले सकाळी 5 घंट्याक म्हण येतो. आनी आमी पयले दीस वचून राबले ते आमचे पळय अरेंजमेंट केलें राबच्याक पळय. मागीर नेक्स्ट डे वचून ती 5 घंट्याक क्लास स्टार्ट केलें आमी. तेन्ना कशें म्हळ्यार अशीच लायट आमकां दोळ्या मारता आशिल्लें स्टेजा वयरी. डॉक्टरांनी हांव बशिल्लें. हांव वचून ते लायट सम करा म्हण ताकड करा म्हण हातान आपडटा ताका ह्या नमने शॉक मारले की म्हाका काण उडयला ते उडयलेले पडटाक ज्यान परत उठयले जाल्यार हांव वचून पडटाना डॉक्टर सांगता आसा तुगेल्या तोंडांतूक नायिल्लो ओम म्हणून. आनी एक मिनीट की मात्र म्हाका चिक्केक अनकॉन्शियस जालो. मागीर कुडला उठान बसलो कसलें जालें ना म्हाका. एक म्हाका विस्मरण म्हणून दिसता म्हळ्यार ते शॉक मारलें पळयताना म्हाका बरें आश्चर्य दिसता आसा. तें एक अविस्मरण दिसता आसा म्हाका. पळय तशें मस्त पुरो आसा संवसार पुरो. आतां ते सांगता म्हळ्यार चल उडगास करून सांगचे कशें जाता आसा. मागीर तशीच कसले हास्य घटना घडलेले हास्य घटना म्हळ्यार योगान तूं कोण कोण येताचे आमकां कळना हें पब्लिकाक करचें न्हू आमी नुरें बतून तशी व्हडलें शिबिरां भितर डॉक्टरान हांव बरें वचचें. एक शिबीर हांव केलें डॉक्टर म्हणलें तूं वचून कर. तशें हांव तें वचून करता आशिल्लो.
पर्टिक्युलर एक आसन करताना एक वर्षी इतलं हसलो म्हळ्यार रे म्हाका म्हाका समज कळली मागीर कसं लागली ते 2-3 जण हसले आसतना म्हाका पुराय मातशें पळयलें पूण हांव त्या स्टेजांतून देवून वचून येनायतो म्हणटा गेलें कडेन रे तो म्हणलो येनिला म्हणालो मागीर तें तो जोर आशिल्ले लागून गेल्यात तें तुका सांग तान म्हणलें गेलें ही गायतो म्हळ्यार आमी पवन मुक्त आसना म्हणून अशें पवन म्हळ्यार एक्चुअली रिलीजिंग द गॅस एक्चुअली ताण तें पांय अशें दवरून तें तांडीतना तें तुकून अपान वायू येयलें ते अपान वायू येयले आनी तांकां लागीं आशिल्लें हें केलें तें आयकुच्यान म्हणजे म्हणटा तो जोर आसलो कळ्ळें वरले तांणी हसलें तांणी आयकलें तें हसलें तांणी हांव ताका सांगलो वचून पळया तुमी मात हसल्याचे आमी पुराय आसूं का तुगेलें परमिशन आसल्यार हांवें सांगूंक म्हणटा गेला गेलें कळ्ळें तूं जायत म्हणून म्हाका सांगता म्हणलें ಸ್ಟೇಜರ್ ಏನು ಸಂಗ್ಲೆ ಈ ಪವನ ಮುಕ್ತ ಆಸನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಾಯ್ರೆ ಗಾಲ್ಚೆ ते आजी प्रॉपर प्लेस हातूंक चमकला म्हणलें तोंडा तुलान गॅस चेपर आसता ते प्रॉपर प्लेस हातून गेला म्हणटा पूर आसल्याची ते एक हास्य घटना आनी आत्ते उडग आसात आता जून 21 आंतरराष्ट्रीय दिवस म्हणून एक जाल्ले ते जगताची एक जनस्पंदन कशें आसा आतां ते तुमी सांगिल्ले भारी लायक प्रश्न हे म्हळ्यार आमगे योजना ಗೊತ್ತಸೋ का 2014 2014 ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಕೆಲ್ಲ हे 21 जून ಕಸಲಾಕ हे कोण कಸಲಾಕ ತಿರ್ಕರ್ಕ म्हणून परायले इनफॅक्ट आमगे देशांतू येदोळ ते नाशिल्ले एक युनियन मिनिस्ट्री आयुष्य ते एक सुरू केलें आयुष्य AYUSH हे म्हळ्यार आयुर्वेद वय म्हळ्यार योग एंड नेचरोपॅथी यू म्हळ्यार युनानी एस म्हळ्यार सिद्ध एच म्हळ्यार होमिओपॅथी ताचें तें एब्रिवेशन ओट्टू कोन्न आयुष्य म्हणून केलां श्रीपती म्हणून सुरेश मिनिस्टर आशिल्लो तो गोवाचो श्रीपद नायक तो आशिल्लो मागीर तो थंय चीफ मिनिस्टर जालो आतां श्री भंडारी एकलो आसा बंडूर म्हणून एकलो आसा तो ताजी मिनिस्ट्री आसा हें आयुष डिपार्टमेंट हें केलेलें आमगेले गोवोरमेंटान 2014 केलेलें तें आनी हे 21 जूनाक इत्याक म्हणलें मस्तेन चेवडाक सांगता इत्या म्हळ्यार 21 जून आमगेले भारत देशांत ह्यो व्हडलो दिवस म्हळ्यार दीस व्हड रात्रीक दीस व्हड व्हडलो दिवस 21 जून ताका त्या दिवस दवरलो सूर्य भूमीक लागीं वय तशी ते विश्व योग दिनाचरण आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचरण म्हणून केलें आनी हाका मस्त देशांतांनी एक्चुअली एग्रीमेंट केलेलो आसा मान्य केला आसा इता म्हळ्यार तांकां कळला विशय ते मुस्लीम राष्ट्र ते मोत मुस्लीम राष्ट्र तेय सायन घाला ते भारी एक चंदाय हे आमी प्रतिवर्ष करताचे प्रति एक योगाचे आनी करता आसत आमी ह्या फाटी केनरा हायस्कूल एसोसिएशन ओटो मेळ्ळो हे लास्ट इयर आमी रमण पेंट केलेलो आसा इतलें लायक जनस्पंदन म्हळ्यार ते रब्बूक बशा जायना रब्बून केलेलें आसा पाप मागीर आमी भायरी केलें तशीच ह्या फाटी केनरा हायस्कूल सुधींद्र ऑडिटोरियम आमी ते क्लास केले थंय ताका लायक जनस्पंदन आशिल्लें आनी आमी कशें म्हळ्यार ते लायकून विभाग करताचे 5:30 सूर जाल्यार आमी 5 घंटा सुरू करताचे आनी केलो ते प्रोटोकॉल आसा विश्व आनी तांणी एक प्रोटोकॉल तेंच करता आमी विंगड करूना ते विंगड कसो आसा ते करचे खातीर कोणा इंट्रस्ट आसा पळय तांकां 5 घंटा येवचे आसा 5 to 5:30 आतां सूर्य नमस्कार तांतू ना जाल्यार आमी सूर्य नमस्कार त्या सूर्यक दवरले योगीक जॉगिंग ना योगीक जॉगिंग सूर्य दवरले अशें परब केलें ते पार्ट म्हाका दिलें डॉक्टर आमी वोट करचे ते तुमी करायचे म्हूण ते करतना इतलें लायक जनस्पंदन ते जाले नंतर आमगेले 1.5 घंटा कार्यक्रम जाले नंतर भायर आयले नंतर ಮೇಗೆಲ್ಲ ಸಂಗಿಲ್ಲ ಸಚ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಳೆ ಏನೈತಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇವೆ ಇದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ದೇಶಿ तशी ॲक्च्युअली हे विश्व दिनाचरण केलेलं तुकून रेग्युलर जावन योग करचे मनोभावान जेन्ना येता म्हूण दिसता म्हाका आनी वर्सा एक वेळा एकू दिवस करतली तांणी तेजो सेवन करून वताली आसाची आनी ते तांकां सांगता आमी की तुमी रेग्युलर जावन योग टायम आसता येयाचे तुमगेले घरल्यान वची आस्था चॅनल म्हूण आसा लाईव्ह जावन बाबा रामदेव हे प्रोग्राम दाखयता डेली तो खंय वचचो ते आस्था चॅनल सकाळी येता
कोणा सकाळ पळोवचें ना तांणी सांजे ताजी गिस्ट वय संस्कारांत येता आसतांत येता तशी लायक एक कार्यक्रम आमगेले पतंजलींतल्यान दवरून घेतला. वय आनी एक विशेष कसं म्हळ्यार प्रत्येक जिल्ल्यांत सगळे आमगेले देशा मात्र न्ही हांव लेखिल्लें भारत देशांत प्रत्येक जिल्ल्यांत एक पतंजली चिकित्सालय म्हणून आसा. वय थंय तो पुरा विशय मेळटा जाल्यार आयुर्वेदीक लायक आयुर्वेदीक तुका औषध थंय मेळटा. ते थंय एक डॉक्टर बसता. आतां हांगा डॉक्टर ज्ञानेश्वर बसता, तागेले बायल अर्चन बसता. तांणी फ्री जावन तुका हें सगळं कन्सल्टन्सीज फ्री तशें दिता. तशी पुरा कडेन दिताची. हांव हें पळयलें जाल्यार म्हाका एक चान्स मेळ्ळें फॉरेनांत तूं चमकलो न्हू. हांव अमेरिका वताना न्यू जर्सींत बॉस्टनांत हांगाय पळयलें थंय आसा. तशेंच पयलीं हांव कॅनडा वताना कॅनडांत तुमगेले दुवेल घरा चिक्क मुक्का चिकित्सालय आसा. तशेंच म्हळ्यार हे ऑल ओवर द वर्ल्ड हे पतंजलीचें चिकित्सालय आसा आनी असले एक कार्यक्रम दवरून घेतलेले तेणे भारी खुशी. ಯೋಗ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೆ जावचें जगತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ प्रख्यात जावचें रामदेव बाबाचे कारण म्हूण सांगू येता आमी. म्हाका दिसता आतां योगशास्त्र शिकूं का म्हूण आशिल्ल्यांक तुमगेले कसो संदेश आसा? तेंची योग शास्त्र म्हळ्यार हांव कसले डिप्लोमा जो हे पर केला ना खंय स्कुला जेवा वचून कॉलेजा वचून केला ना. हांव शीत तागे लागीं शिकलो, आमगे डॉक्टर ज्ञानेश्वर लागीं शिकलो, शंकर गुरे लागीं शिकलो. आनी तांणी मागीर तांगेली परिक्षा आशिल्ली त्या परिक्षा बसलेची आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट दिलें. तशें आज पक्कन एक काम करूंक जायना एकाने विंगड काम मेळना म्हणलें आज कशें म्हणलें ताणें योगा शिकून एक सर्टिफिकेट घेतलें म्हणजे जालें. तेच एक तांगेले प्रोफेशनल डिग्री म्हणटा तें घेवन ताणें खंय वचत. आतां आमगेले पतंजलींत हांगा कर्नाटकांत फुडें प्रभारी जावन एकलो आशिल्लो प्रदीप म्हणून तो आज फॉरेनांत व्हडलो योगा गुरू जाला. वय तशी एक चान्स आसा इवन फॉरेना वचचे चान्स आसा. तेंच प्रोफेशन जावन ताणें घेवं म्हूण दिसता म्हाका. तशी योगा शिकल्यार तांचे भितर कसलेंय नश्ट ना आनी तूं लाभची ते एक डिग्री मात मेळची न्ही इवन तेंच प्रोफेशन जावन ताणें घेवं येता म्हूण दिसता. तांत निवृत्ती मेळिल्ली ना त्या तावळे सांगेल म्हाका निवृत्ती ना आनी ताका लायफ कंपेनियन. आतां तुमगेलो आसक्ती मस्त विशयांत आसा, नाटकांत आसा, संगीतांत आसा, मागीर समाज सेवे तांतूय आसात तुमी. जाल्यार तुमगेले आतां मस्त चटवटिके भितर प्रामुख्यत खंयच्या दिवची तुमी आनी कित्याक? एक म्हळ्यार बँकांत म्हळ्यार बँकांत कशें म्हळ्यार कोण काम करता तो चुकी करता. एकाने चूक येवचाक बरो केला पाटी कसं म्हणटा ताका विक्टीम ऑफ दी सर्कमस्टन्स म्हणटा इंग्लिशांत विक्टीम ऑफ दी सर्कमस्टन्स ते जल्लें आसा म्हज्या लायफांत. जाल्यार म्हाका आख्ख एक शक्ती दिलेले भितर तुका आंतरीक जावन शक्ती दिलेले योगाची म्हूण म्हणटा. ताजे ती म्हाका एक्चुअली न्ही जाल्यार तें एक इन्सिडेंट जालें तें हांव सांगचें न्ही सांगला ती बारीक हें जाता. तसलें एक इन्सिडेंट जाल्लें आसा म्हज्या लायफांत. जाल्यार तें म्हाका योगा निमती हांव तें न्ही स्टँड म्हणटा पळय त्या कोर घेतलेलो आसा. त्या निमती योगा निमती जी हांव ताका तेजे खातीर योगा कशें हांव प्रायोरिटी दिवचें फस्ट. जाल्यार योग केलें निमती मागीर आमगेले एक संस्कार कशें अशें म्हळ्यार घरांत भजन करचें कशें तें भजन केलें देखून दिसता. मागीर ताळ आसा पळय ते एका सिंगिंगाक एक म्हळ्यार हांव शिकिल्लो ना एक सिंगींग करया म्हूण दिसता. तशी खंय ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा थंय वेदी करता सिंगींग करता. तें सिंगींग केलें ती आनी योगा परा केलें ती ते स्टेज फेर म्हणटा तें बरें वता कळ्ळें. आनी श्राव जावन एक वॉयस येता तें जाता. मागीर योगा निमती एक नमूने एक्टीव जेन्ना आसूं काय म्हूण दिसता. तेन्ना हांव हांगा आमगेल्या मंगळुरांत तो कोंकणी सांस्कृतीक संघ आसा तशी मस्त सेवा. हांव रिटायर्ड जाल्या नंतर एस्पेशली रिटायर्ड जाल्या नंतर काम आसतना कश्ट जाता. रिटायर्ड जाल्या नंतर हांवें मस्त चटवटिके भितर आमची कोंकणी खंय आसा आमगेले देव खंय आसा देवस्थान खंय आसा थंय पुरा मिगजेन देवचें योगदान तें कर का म्हणलें. ताका तें थंय हांव वचचें आनी म्हाका देवचें काम करचें. तें कसलें जो काम करता रावचें कोणाका पळोवचें ना करता रावचें. तें कोयर काडचें जेवो पान घालचें जेवो वाटचें जेवो उश्टी काडच्यो तसलें पुरा करचें एक अभिरुची दवरून घेतल्या. तशीच मिगेल बायल जाली ती मिगेल उठू आसता आनी ती ऑब्जेक्ट कसलें करना ताका तशें जावंक ना ती ऑब्जेक्ट करना. नाटक यक्षगानांत मस्त इंट्रस्ट म्हाका. आमगेले कोंकणी सांस्कृतीक संघांत येवन यक्षगान कोंकणीन यक्षगान कोण सुरू केलें तें टोनवालांत प्रती वर्स एक करचें 8 यक्षगान. त्या 8 यक्षगानांतूय हांव एक पार्ट घेतिल्लो आसा. म्हळ्यार कॉलेज आसतना आमकां स्टेप शिकयला तें नश्ट जावचें ना. मागीर बाबान केन्ना सांगू आसा
आमकां कसलें एक नॉलेज आसलें वय तें आमगेलो टोची मरशानाचें वच्चानाचें वय तें आमी 4 जाणां शिकोवका म्हणून. म्हळ्यार आज ही लायफ म्हणलें हांव तें सांगकी नाका म्हूण वता. एक जल्म म्हणलें आकस्मीक, वय मरण म्हणलें निश्चित. हें आकस्मीक आनी निश्चित मध्य आसूचें जिवन वय हें हांव सांगचें न्ही, हें महाभारतांत देवदत्त देवदत्त म्हळ्यार कोणाक कळेच ना. वय भीष्म म्हळ्यार कळटा. वय भीष्म जाल्यार तागे नांव देवदत्त म्हण अशें. देवदत्तान ताणें सांगिल्लें ताका उत्तर आसा कसं म्हळ्यार एक मनीस कितलें वर्स वंता म्हणलें मुख्य न्ही, वय तो कशी वंता म्हणलें इम्पॉर्टंट. तां सांग कशी वांतली आतां आमी कशी वंचूं का वय म्हळ्यार तें इम्पॉर्टंट. कशी वंचूंक म्हळ्यार आरोग्यजान आसूं का. वय आनी आमगेलें गुरी कसो जालें, वय एम कसो जालें आमगेलें मनशाल प्रत्येक जाल्यार एम दोनीच. वय एक हांवें शांतीर आसूं का म्हणून वय आनी एक कुशीर आसूं का म्हणून. तेन्ना एक शांती आनी खुशी खंय मेळटा, वय खंय अशें हें एक्चुअली आमीच उत्पन्न करून घेवंक आमगे मना भितर. तें शांती मेळका आनी तें खूश मेळका ताजे खातीर सुलभ उपाय कसो म्हळ्यार म्हाका दिसता योगाचे. योगा निमती तें साध्य आसा. मागीर तुमी नेमगेलें कसो तुमी विंगडा ताजे विशय सांगताचे म्हणून आतां सांगलें हांवें स्वच्छ जावन आसूं का, स्वस्थ जावन आसूं का, समर्थ जावन आसूं का, हक्क पुरा तशी जावपून जाल्यार आमी केलो शिस्त पालन करता. तें कसो म्हळ्यार सांगलां यमा नियम यम तें अष्टांग योगांत येता. तें सोडून आमी आमगेलें न्हीद करेक्ट जावन 6 घंटे तुका 8 घंटे करचे करता. केन्ना रात्री करता. आज काल बारीक कश्ट आसा, रात्री काम करचें पुरो आसा. तांकां पुरा लायफ स्पॅन आनी तांकां आरोग्यान तो वेरुपेर जाता. जाल्यार रात्री कोण न्हीद जाता तांकां स्वस्त हें आसता. न्हीद 6 तुकून 8 घंटे न्हीद जावका. एक न्हीद जावका. तशी उदक पिवचें व्हेरी इम्पॉर्टंट. तें उदक आतां तळ केन्ना ताण येता तेन्ना उदक पिवका. आनी हाजे काल कसो म्हळ्यार पुरो प्लास्टीक हें तें पुरो सुरू जाला. जाल्यार तितलें तें एवॉयड करून आमी पयलींचे सिस्टम आशिल्ले ते मडकांत सुलभ उपाय मडकांत मातयेचे बुडकूळ म्हणटाचे तांकां दिवन तें उदक पिवचें. केन्ना जेवका तेन्ना पिवचें. तें आमी सांगून दिताचे गुलगुलो योगांत गुलगुलो आशिल्लो बारीक चंद आनी तें उदकाक रुची विंगडी तशी. मागीर आहारांत आहार म्हणटाना उदकाचें अशें कसो जालें भूख आहार म्हळ्यार भूख हित भूख मित भूख तें आमी पालन करप गरजेचें. आतां पळय आतां पावसाळी आतां आमगेले युतप जी स्मितांनी एक कार्यक्रम केला पावसाळी खाणं म्हणून. थंय पुरो मेळचें पानाचेची पताड्या पानां आनी तें कसो हय थंय किळ्याचें पानां किरलो तसो पुरो मेळटा. तें पुरो एक्चुअली इट क्लिन्स युअर होल बॉडी. कसलें वखद घेवप पडना, क्लीन करून सोडता तें. तो खेल म्हणून जाल्यार पणसो असो प्रकार खावचें. तें ऋतूचे समान जावन आशिल्लो आहार असो घेवका अशी. आनी एक चटवटीक क्रियाशील जावन आसूं का म्हूण दिसता म्हाका. ते आतां जेन्ना आमी प्रत्येक कार्यक्रम आमगेले शिबिरांत सांगताचे अशें करता म्हणून सांगताचें. आतां तुमी मस्त फोटोक आनी मस्त इम्पॉर्टन्स दिना म्हूण सांगलें जाल्यार आशिल्ले एक 2-3 जाल्यार फोटोज आमी आतां एक स्लायड पळया आमी. आतां हें तुमगेलें कसलें अग्नी सारा करचें वय तें एक वृक्षासन फस्टाचें पडटा. मागीर मिडलाचें तें अग्निसार क्रिया आनी नवली क्रिया म्हणून. आनी लास्ट तुमकां तसो तें सर्वांगासन केलें नंतर हलासन म्हणून म्हणटात तें. सर्वांगासन करून मागीर 2 पांय मागशे घालचे. हें आमी कसां म्हळ्यार मध्येन तूं चिके हें शिकोवचें उमेद चड आशिल्ली म्हाका. तेन्ना तें आमगेले बीजे कापेगडान तो केलेलें. अग्निसार क्रिया सादारण रामदेव बाबान प्रति एक वेदिकेर करूं आसा न्हू. आनी भारी चंद कोण करतात तें. म्हाका हांव ಸ್ವಲ್ಪ प्रॅक्टीस केलेलें आनी तें आमगेल्यान तूं पुराय म्हाका करी खंय चमकला तें करी म्हणटा आशिल्लें. तशें अग्निसारा एक ट्रंप कार्डशें जालें तें तें कर का म्हूण प्रत्येक शिबिरां वताना म्हगेलें खरें तें करचें आशिल्लें. जाल्यार फोटो एक कडेन कळलेलें उडगास म्हाका तशी. हें शिबीर एक तें गिडमुलिके दिनाचरण म्हूण करताची जन्मभुटी दिना म्हणून. तें म्हळ्यार आमगेल्यान तो शिरोमणी आचार्य तो आयुर्वेदाचे शिरोमणी तो तागेले जन्मदिसा वेळार आमी असले एक कार्यक्रम करताचे.
थंय आमी एक्चुली हांवें डॉक्टरान सांगलें म्हाका एक हाजे विशयार ಸ್ವಲ್ಪ उलयत म्हणून तेन्ना हांव तें सांगता. या अगत्य जावंक येता म्हळ्यार आमगे सुತ್ತमुत्तू आशिल्लेची कितलीकी एक गिडमुलिके आमकां ताजे परिचय वयना ताजे उपयोगूय गोतना जाल्यार अशी जाल्यार तवळी जनाची केची ताजी माहिती मेळना. भारी छंद एक कार्यक्रम मांडून पळयलो ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमकां मस्त हाजे खातीर सहाय करता, मस्त पळय गिडमुली खाण दिताची आनी ते आमी ते डॉक्टराले क्लिनीक आसा तशी बीजे हितू एक आमगे शिबीर जेवचे कडेन परत ते पुराय एक 1 to 1 कार्यक्रम फ्री जावन कार्यक्रम. इतले वेळो आमगेले स्टुडियोक येवन गोविंद मामान योग म्हळ्यार कसले योग ही कशी आसूं का आमगेली जीवनशैली कशी आसूं का म्हण एक सविस्तार जावन एक माहिती दिलेली आसा. गोविंद माम तुमकां विश्व कोंकणी केंद्र आनी समस्त विक्षकाल पर जावन हांव धन्यवाद सांगता. देव बरें कर. बरें जावं.